शेतकार जे कष्ट करून आमची पोटां भरतात, आयज तांच्या पोटार हावळ आयला। फोंड्या मडकय वाठारात बांद फुटिल्ल्यान शेतकारांचे सगळे कष्ट खाऱ्या उदकात बुडल्यात। सरकारान भरपाय दिवची, बांदय दुरुस्त करून दिवचो, शेतकारांनी मागला। शेतकारांच्या म्हणण्याप्रमाण तांच्यांनी भाज्यांची लागवड केल्ली, पूण बांद फुटिल्ल्यान खाऱ्या उदकाचो चड परिणाम जालो। भरती आशिल्ल्यान बांद फुटलो, ते भायर बांद रुंद जायत आसा। बांदाची दुरुस्ती आनी जीर्णोद्धार जालो ना जाल्यार खाजन जमीन नापीक जातली। शेतकारांनी भंय उक्तायला। आयकात तांचे उतफर्के। पण आता तुमका हे लुकसाण जाला ते गव्हर्नमेंटान त्यांनी करपा जाय न्हू। आम्ही भरपूर काम करता, आमगे शेतपाडी उरों जाय म्हणून दीस रात मरता आमी थंय शेत करता आमी, कित्याक आमकां पोटा जाय म्हणून। आता हे आमगे खातल्यात आमकां मेळना, आता आमी कितें करपाचें? हे उदक आमी हाडपा येता, न्ही कमेंडीन हाडोवपाचें न्हू। आता हे बुडले सगळे वचपा मेळना, भाजी घालताली ती घालपा मेळना आमकां हौदीचेर, आनी पोट भरताले आमी, आमकां कांयच मेळना। आता आमी आतां कितें करपाचें? आणि मिरसांग मेली आता अरे राप ये न्हू मरतली उदक लायलें। अच्छा आमच्या बाजू थंय कितें आसता अशें आमी हें काडला, अशें काडला, आनी तेजेर आमी कितें केलां रोंपो रोयला। ते आतां उदक काडटा जाल्यार खारें उदक, खारें शिंपो मेळना म्हळ्यार मेली ना भाजी। कॉमेडी सांगलेलें पूण कॉमेडी खंय आयकता, कॉमेडी आयकना न्हू। एक ते खावटे पडले तेवूय बांदिना, कांयच करिना। आमी आतां कितें करपाचें? आमी तेजेर पोट भरता, आमी कामां वना, आमी शेत करतालीं निवतालीं आनी आमची पोटाय खातालीं आनी आमी विकतालीं। आतां आमकां सामकें लुकसाण जालें, आमी सर्दूय रोवना आनी आतांय रोवना। पळय आमचें हें शेत वांयगण आनी सड, हे आमी आतां वांयगण रोवपाक काम केल्लें खंय हे उठ्ठे म्हणटा हेका। मागीर हय मागीर आतां हें आमगेलें खारें उदक हें जावन माणूस पिड्डें हें जावन बाळ्ळें, आनी तेजें हें बागायत केली थोडी भाजी रोवपाची, तिवूय पेड्ड्यार जाली। आनी हेजे बद्दल आमकां सरकारान कितें मदत करची। कितले फार्मर रोयता हांगा? हे शेतकरी आमी 45 जाण आहा, 11 फूट ते। मदत म्हणल्यार कसली मदत जाय तुमकां? मदत करची कितें आसा आमकां वर्स भर खावपा मेळटा तें ना जाल्यार ना कितले लुकसाण तुमकां आता? आमकां पीक अख्खें गेलें। आमकां 30 लाख पीक मेळटा कित्याक भाताचें? कितें बांद बांदून दिवपाक जाय? बांद कमिटी हें करता न्हू, आमकां ही भरपाय जाय पडल्या कितें तें आमकां। आतां आमकां तेका लॉस जालें ना हें खारें उदक भरलें म्हणटकीर। कमिटी आसता खंयची? कमिटी आमचेच गांवच्या कमिटी आमचे भायर न्हू, आमच्याच गांवच्या कमिटीचे। सो म्हाका सांग, ह्याच वर्सा अशें जालां? ह्याच वर्सा जाला, हेजे पयलू केन्नाच अशें बुडोना। येतालें उदक पूण आमी तेन्ना थंय वचो सकयल बांद आहा तो हें करताले, आडयताले आमी। आडयताले तेका। वो आतां हे पळय मेळना तुमकां? तो म्हटलो आतां 12 म्हणे खाजर म्हणटा थंय दाखोवन आयलो तुका, थंय खावटे पडले तें। आज आमी मडकय बार आमरे खाजन हांगा आसात आनी हांगा आमगेली जी शेतकाराची जी पिकावळ आसा ती खंय तरी नश्ट जाल्ली आसा। बाबड्यांनी कश्ट करून हांगा सगळी बागायती केल्ली आसा, म्हणजे मिरसांगेची रोपां लायिल्लीं आसा, मागीर तांबडी भाजी जावं मुळो हें तें आमचें कल्टिवेशन आसा हें पारंपारीक आसा। आनी हो धंदो खंय तरी पारंपारीक जावन खंय तरी आपली रोजी रोटी चलोवपाची आनी घराकय खावपाची अश्यो गजाली आसात ह्यो। हें जावपाक जाय आशिल्लें आनी हांगा हें कोणी तरी दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान हें सगळें हांगसर वाताहत जाल्ली आसा। अशें केन्नाच जावं नाशिल्लें, हें खंय तरी कितले वर्सांनीच जालां अशें हे शेतकाऱ्यांनी सांगता आनी हें जावपाक जायना। हेका जबाबदार खंय तरी ही शेतकी कमिटी आसा तिवूय आसा। कित्याक सांग पळय, हें तर देखरेख वेवस्थीत कितें बांद मोडलो पळय तेजी केल्ली जाल्यार हे घडामोडी जावपा नाशिल्ल्यो। बांद खंय मोडला? बांद हो आमरे खाजन सकयल आमचो मेन जुवारी कॅनल आसा पळय तो बांद मोडलेलो आसा। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक।